गटरान आतां कशें जालें आतां उलय मरे आतां उलय मरे आतां कित्याक वगीर घाल तूं तोंड कित्याक बंद तुजें म्हाजें काम करता तूं म्हाका हात लाव नाका म्हाजें काम हांव करता तूं म्हाका हात लाव नाका। म्हाजें नांव दत्तराज नायक आनी हांव बोमा रावता वर्सावाडा। आयज एक इन्सिडंट जालो थंय की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो जो एई आसा पळय निलकंठ सावंत तेणेन गटरान म्हणजे सिवेज आहा पळय थंय लायटीचो खांबो घालता। ऑलरेडी तेका 1 म्हयनो पयलीं ते येयल्ले थंय तेंच्यांनी पयले होल मारलेले तेंच्यांनी तांकां खबर आसली की उदकाचे पायप आहा म्हणून थंय प्लस ती गटर म्हणून तेन्ना स्टॉप जाले। तो निलकंठ सावंत तो परत येयलो आनी म्हाका ताका हांवें पर्सनली कॉल केलो जाल्यार तो म्हाका सांगता ना तशें आमी खंय घालतले म्हणून आनीक जागो ना ऑलरेडी तो जागो आसा पूण तो थंय गटरान घालता प्लस ती रस्तो रोड तो आनी ऑप्शन ना सायडीन ऑप्शन आसा पूण तुका खबर ना ताका पॉलिटिकल खंयच्यान कितें पावर आसा म्हणून तो अशें करता म्हणून तें म्हाका खबर ना। आयज तेणें ऑलरेडी फोंडकूल काडले तेन्ना थंय वॉटर सप्लायची लायन आसली ती फुटली। हांवें व्हिडियो काडला हांवें ताका क्वेश्चन केलो हांव एक जर्नलिस्ट आनी हांवें ताका क्वेश्चन केलो व्हिडियो काडून जाल्यार तो त्या टायमार कांय उलोवंक ना वयल्यान तो म्हाजो मोबायल घेता आनी म्हाका दुखलिता आंगार येयलो म्हाज्या तो की आमी घालता म्हणून गटरान। आतां कशें जालें आतां उलय मरे आतां उलय मरे आतां कित्याक वगीर घाल तूं तोंड कित्याक बंद तुजें म्हाजें काम करता तूं म्हाका हात लाव नाका म्हाजें काम हांव करता तूं म्हाका हात लाव नाका। तेन्ना ताका हांवें क्वेश्चन केलें की हांव गव्हर्मेंटाचें बरें चिंतता बऱ्या खातीर कित्याक तें गटर फाल्यां आयज सरपंच सांगा तें गटर खंय बील पास जाल्यार क्लियर करतले बरें परत न्यू बांदपाचें आहा म्हणून जाल्यार तें जर गटर बील पास जाला जाल्यार तो खांबो घालतकीर गव्हर्मेंट परत तो खांबो काडपाचो आहा काय कितें। 1 म्हयन्या पयलीं येयल्ले म्हणटा तुका पळोवपाक तेन्ना तुवें लेटर बी कितें केल्लें तांकां 1 म्हयन्या पयलीं तेन्ना हांवें करूं ना की तेन्ना तेंच्या स्वता जावन ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे वर्कर आहा पळय तेंच्यांनी स्वता जावन बॅग घेतलेले की तांकां खबर तेणेन म्हाका सांगलें सुद्दां त्या वर्करान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या की हांगासर खांबो घालपाक मेळना आमी स्टॉप करता तांकां तेन्ना कोणें स्टॉप केलें तेणें स्वता जावन तेणें स्टॉप केल्लें आनी तो आतां तो वयल्यान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेंगेले स्टाफ म्हणटा की तो एई तेंचें आयकना तांकां कांयच सांगना म्हणून तो खंय कितें करपाचें सारकें परफेक्ट सांगना त्या खातीर तो आतां येवन तो एई निलकंठ सावंत आपली शाणपणां सांगता। वयल्यान ताका लेटर दिलें स्वता अपोज की थंय घालूं नाका म्हणून ती रॉंग जागा आहा म्हणून जाल्यार तो लेटर एक्सेप्ट करिना लास्टाक फायनली पणजे हाडून त्या हितून ऑफिसान दिलें जाल्यार थंय एक्सेप्ट केल्लें 8 तारखेक दिल्लें तरी 8 तारखेक दिवन तेणें आयज तें खरें ऑब्जेक्शन आहा ताका नाका म्हटलेलें तरी पूण तेणें आयज तें काम स्टार्ट केलें आनी काम स्टार्ट करता आसतना पायप फुटलें। इंजिनियराक सांगलेलें हांवें की हांगासर फोंडकूल मारनाका म्हणून की पायप आसा उदकाचे प्लस सरपंच येयल्लो आनी निलकंठ जो सावंत जालें मरे आतां सांगलेलें मरे तुका हांवें सांगून सुद्दां तुवें म्हाका वयल्यान शाणपणां हें केलें की आमी घालता म्हणून गटरान। आतां कशें जालें आतां उलय मरे आतां उलय मरे आतां कित्याक वगीर घाल तूं तोंड कित्याक बंद तुजें म्हाजें काम करता तूं म्हाका हात लाव नाका म्हाजें काम हांव करता तूं म्हाका हात लाव नाका कळ्ळें तुका वळख दाखोवनासली। आतां कित्याक वयता आतां उलय म्हाका शाणपणां सांगतालो मरे तूं गटरान घालता म्हणून आतां हें कशें जालें गटरान बरे भशेन सांगलें तुमी आयकना फोन केलो तूं म्हाका कितें म्हणटा आपूण जाय थंय घालतलो म्हणून आपल्याक हांवूय पळयता निलकंठ सावंत मरे तूं बरें आतां कसो गेलो वगीर हांव ताका हांवें सांगलेलें की हांगासर फोंडकूल मारूं नाका म्हणून तेणें तरी परत मारला पायप ताका दाखयल्लें हांवें आनी हें आतां हांगासर पायप फुटला आनी उदकाची वेस्ट जाला। त्या निलकंठाक सांगून सुद्दां तेणें परत हांगासर मारल्या वयल्यान तो म्हाका सांगता आमी गटरान खंय हें घालता म्हणून लायटीचे खांबे घालता म्हणून। आतां तुमी पळयचे हांगासर म्हणजे तांकां हांगासर मात हें ना की जे केन्ना सांगता पळय पळोवन सुद्दां ते रिटर्न हांगासर तेंच्यांनी परत हें केलां आनी तें पायप फुटलेलें आसा। आतां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण सरपंच येवन गेलो तरी तेणें कांय हें करूं ना आनी आतां तो इंजिनियरूय ना हांगासर तोय गेलो।